नमस्कार. आयच्या सत्याग्रहा भितर तुमकां सगळ्यांक येवकार. इलेक्शन फकत 4 दिसांचेर पावला आनी म्हाका दिसता प्रचार जवळ जवळ सोंपपाक आयला. कोण फुडें आसा कोण फाटीं आसा आनी दरेक फावट जेन्ना एक वेंचणूक जाता तेन्ना कांय मुद्दे चर्चे भितर येता, ताजे पब्लीक डिबेट जाता आनी तातूंतल्यान खंय तरी निवडणूक जातकीर हे मुद्दे लॉजिकल कंक्लुजना म्हळ्यार पावचे इतलीच जनतेची इच्छा आसता. ते फक्त डिबेट जावन प्रचारा पुरते मर्यादीत उरची न्ही म्हण. हे मुद्दे खंयचे आनी ताचे फुडें कितें जातलें ह्या सगळ्या गजालींची आमी आज भासाभास करतात. पयली आसात मानेस्त म्हणजे भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी आनी जनरल सेक्रेटरी सदानंद शेट तानावडे. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर काँग्रेसीचे जनरल सेक्रेटरी आनी स्पोक्सपर्सन यतीश बाब नायक. तिसरे आसात म्हजे बरोबर गोवन वार्ताचे संपादक संजय बाब ढवळेकर आनी चौथे आसात म्हजे बरोबर गोवा सुरक्षा मंचाचे जनरल सेक्रेटरी गणेश गांवकर. Yatish, I'll start with you. You were quite behind when this whole thing started. Election जातकीर तांगेर म्हणटा मिनिस्टर आशिल्ल्यान उमेदवार सगळे ठरयल्ले, तुमी ठरयताले. At this point of time, where is Congress and where do you think is the BJP? See, Congress is being received by the people well in both the constituencies. As far as Panjim is concerned, पणजे जरी आमचो उमेदवार मातसो लेट जालो डिक्लेअर जावपाक जाल्यार लोक बऱ्या तरेन ताका वेलकम करता, बऱ्या तरेन ताका रिसीव करता आनी लोकांचो जो डिस्गस्ट कोशंट आसा बीजेपी कॅन्डिडेटाचेर तो दिश्टी पडटा, जोळकून येता. वाळपयच्या संदर्भांत वाळपय तशेंच आमी बरें काम करता. काँग्रेस पक्ष थंय वो आतांचो बीजेपी आमदार आसा तो एक्चुअली आमचो आमदार म्हणून जिखून आयिल्लो. तो मागीर सरकार जातकूच तेवटेन गेलो बीजेपी बरोबर. बट काँग्रेसी बरोबर ती कॉन्स्टिट्युएन्सी राविल्ली आसा खूब टर्म. आनी आज जो आमचो कॅन्डिडेट थंय आसा तो बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक बरी टक्कर दिता. लोकांकूय खबर आसा की काँग्रेस पक्षाक आमी मतां दिल्लीं, पक्षाचें सरकार येवपा खातीर मतां दिल्लीं, तेन्ना आमच्या कॅन्डिडेटाक सपोर्ट बरो मेळटा. थंयचे जे लोक आसा ते पक्षाक आमचे बरे तरेन वेलकम करता कॅन्डिडेटाक and we are confident that we are going to win both the seats. तुम्ही तर वाळपय तुम्ही कॉन्टेस्ट करनात पण तुम्ही पणजे उमेदवार घाला. बट एज अ पॉलिटिकल पार्टी हाऊ डू यू लुक एट बोथ द सीट्स? दोनूय पार्टीचो विचार न करता आमी कॉन्सन्ट्रेट केल्ले आसा ते पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन. ताचें कारणूय तेंच आसा कित्याक सगळे होल जो गोंयची जी पॉलिटिक्स आसा ती कॉन्सन्ट्रेट सध्या पणजे जाल्लेली आसा. तो म्हत्वाचो मुद्दो आसा. आमी ज्या वेळाचेर आमचे इश्यूज हांगासर सॉल्व जायना अशें दिसपाक लागले त्या वेळार गोवा सुरक्षा मंच हो सामको नवो पक्ष स्थापन केलो आनी तो स्थापन केलो आनी ताच्या उपरांत सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी म्हणजे ज्या ज्या जाग्याचेर जनतेचेर अन्याय जाता, ज्या ज्या जाग्याचेर जनतेक आपले सॅटिस्फॅक्टरी सरकारा पासून जे मेळपाक जाय ते मेळना हे दिवपाक लागून हो पक्ष निर्माण केलेलो आसा. आमी हाच्या पयलीं भारतीय जनता पार्टीचें काम करताले, भारतीय जनता पार्टीचे सगळे हे करताले कारण आमकां अपेक्षा आशिल्ली की भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसच्या वेळाचेर जो प्रॉब्लेम जाताले ते सॉल्व करपाक लागून बीजेपी आशिल्ले म्हणून करताले. पूण भारतीय जनता पार्टीनूय प्रत्येक वेळा निवडून येयल्या उपरांत सरकार केल्या उपरांत युटर्न्स मारपाक सुरू केले, जनतेक फटोवपाक सुरू केलें. तेका लागून हो पक्ष आमकां निर्माण करचो पडलो, ह्या पक्षाची स्थापना करची पडली. आनी आयज पूर्ण गोंयचे लोक पणजेन तर सामके स्पेसिफिकली लोक असे आसात की तांच्यांनी श्वास सोडलेलो आसा की आता खंयच्या तरी कचकाट्यान सापडलेले आमी. म्हणजे दोची वाटेन पणजेन तर कशें आशिल्लें परिस्थिती म्हणजे आत्तां लक्षांत येता ती की 10 वर्सां पासून मनोहर बाब जेन्ना निवडून आयले, एक बाबूश मनसराता बरोबर सरकार केल्या नंतर ज्या वेळार बाबुशाक लागून सरकार उडोवचें पडलें आनी त्याच्या नंतर मागीर जो टर्नओव्हर जालो तो टर्नओव्हर लोकांक पसंत ना. त्याच्या पयलीं पर्यंत बरोबर आशिल्लें, त्याच्या नंतर तो टर्नओव्हर पसंत ना. दिस अ व्हेरी इंटरेस्टिंग. बट दोन गजाली आहेत. एक म्हळ्यार मुख्यमंत्री आणि मंत्री इलेक्शनां वतात. जो यतीशान मुद्दो काडला की विश्वजीत राणे काँग्रेसीच्या तिकिटाचेर निवडून दिल्लो, मागीर ताणें रोखडोच राजिनामो दिलो आनी तो आज बीजेपी भितर गेला. आनी गोवा सुरक्षा मंच जो इश्यू काडटा की फाटलीं 10 वर्सां उपरांत जो मेरेन बाबूश मनसराताक लागून सरकार पडिल्लें तो मेरेन लोकांक एक वेगळी प्रतिमा आशिल्ली बीजेपीची पणजे आज वेगळी आसा. ह्या मुद्द्यांचेर इलेक्शन जो दोन्ही पक्ष लढयता सध्या, हाऊ स्ट्रॉंगली डू यू फील की हे लोकांच्या मदीं किंवा लोकांच्या मतींत हे मुद्दे आसात?
इलेक्शन ह्या मुद्द्यांचेर जाता काय वेगळ्या मुद्द्यांचेर जाता? हय, खूपच महत्वाचो प्रश्न. म्हणजे हे हांगा म्हाका दिसलें की हे इंटलेक्च्युअल चड आणि फिल्डाचेर जे चलता इलेक्शन ते कंप्लीट प्रॅक्टिकल. म्हणजे कशें स्कुलांनी आमी थियरी शिकता आणि स्कुलांतल्यान शिकून जेन्ना भायर येता तेन्ना आमकां खरें ज्ञान रस्त्याचेर मेळटा जगान जेन्ना आमी वावुरता. फॉर एग्जाम्पल एक म्हणटात तशें की एक बीकॉम जेन्ना शिकता, बीकॉम जायसर ताका बँकेन अकाउंट कसो ओपन करपाचो कळना, पूण बीकॉम जावन जेन्ना तो बँकेन एक्चुअली वता कामा खातीर तेन्ना ताका कळटा अकाउंट कसो ओपन करपाचो. हो डिफरन्स म्हाका दिसता की हे कितें सांगतात न्ही आनी आत्ताची इलेक्शनींग जे चल्लां तातूंतलो हो डिफरन्स. सो इश्यूज म्हणटात ते आमी आतां पळयतात न्ही, पणजे पळयता, वाळपय पळयता. म्हजे दृश्टीन तशें म्हणत जाल्यार निकालूय म्हाका स्पश्ट दिसता. आतां कोण कितलो मार्जीन मेळयतलो, कोण कितली मतां मेळयतली ही इतकोच डिबेटीचो प्रश्न तो. ह्यो गोश्टी एक्चुअल इलेक्शना भितर चलना अशें म्हाका दिसता. कारण कंप्लीट वेगळ्या हेचेर सुरवातेक तुवेंच प्रमोद म्हटल्या प्रमाणे की सुरवात जेन्ना जाली इलेक्शनाची अनावन्स जावच्या पयलीं पासून सगळ्या पणजेकारांक खबर आसा की पर्रीकर भाजपाचो कॅन्डिडेट. ते वटेन कॅन्डिडेट ठरनाशिल्लो योग्य. कारण ती कारणां आमी उलोवया फुडें तेचेर की काँग्रेसीन कितें केलां पणजे भितर. बाबडो गिरीश चोडणकरान शेवटी व्हॉलंटियर जालो तो की एक कोण तरी स्केपगोट जाय की आपूण आसा पार्टे खातीर. तो तयार जालो आनी ताका मागीर दिलो. मे बी यतीशी आसूं येतालो त्या टायमार गिरीश ना जाल्यार. सो ह्या परिस्थितीन जेन्ना इलेक्शन जाता तेन्ना सगळें क्लियर आसता आनी बाकी सगळे इश्यूज हे फाटल्यान पडटा. तुमकां कितें दिसता हे इलेक्शन यू आर फायंडींग इट व्हेरी इजी, यू आर नॉट फायंडींग इट डिफिकल्ट? दोनूय ज्यो निवडणुका आसा वाळपय आनी पणजी हे दोनूय निवडणुका आमी पयलीं पसूनच सिरियस. कारण जशें यतीशान सांगलें की दोनूय कडेन ते जिखतात म्हणून. पण भारतीय जनता पार्टीचे वाळपय मतदारसंघात ज्या वेळार विश्वजीत राणेन राजिनामो दिलो काँग्रेसचो त्या वेळारूच सगळ्यांक खबर आसली की थंय निवडणूक जातली. मनोहर भाई ज्या वेळार हांगा आमचे मुख्यमंत्री म्हणून तेंच्यांनी ताबो घेतलो त्या वेळारूय खबर आसली की हांगाय सीट हो खाली जातलो. जाला कशें की काँग्रेस ह्या दोनूय सिटाचेर सिरियस ना. आनी जशें आतां संजय बाबान सांगलें की ह्या दोनूय कडेन वाळपय आनी पर्ये, वाळपय आनी आमचे पणजी ह्या दोनूय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार भरपूर मतांनी जिखतले. आतां फक्त कितलें लीड जाय हे ते म्हणटाले. म्हज्या अंदाजान दोनूय कडेन आमी सादारण वाळपय मतदारसंघात 10,000च्या पेक्षा जास्त लिडान आमी जिखतले. आनी पणजी मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचें टार्गेट आसा की 12,000 प्लस मतदान घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ते 12,000 प्लस घेतले जाल्यार ह्या मतदारसंघात एक 8,000 मतांनी आमी ह्यो सीटूय जिखतले. दुसरो मुद्दो उरता तो सुरक्षा मंचाचो. भारतीय सुरक्षा मंच जेंच्यांनी केवळ एका मुद्द्याचेरच ते निवडणूक लडोवपाक सोदतात आनी तो मुद्दो तेंचो लोकांनी नाकारलेलो आसा. आनी तेंची परिस्थिती गोंयभर कितें आसा आनी पणजेन 323 मतां दिवन पणजेनूय कितें परिस्थिती आसा ती लोकांकूय सगळ्या गोंयच्या समजलेली आसा. त्यामुळे तांचो प्रश्नच येना. आनी त्यामुळे 2017च्या निवडणुकीक तांच्यांनी सगळे कडेन उमेदवार म्हणटा की यू आर फायंडींग दिस इलेक्शन प्रिटी इजी. आमी इजी इलेक्शन पण आमी ज्या पद्दतीन आमचो प्रचार जाय त्या पद्दतीन आमी इजी इलेक्शन पण इजी घेनात. इजी घेनात. कारण कशें आसा की जशें संजय बाबान सांगलें की हांगा कशें आसलेलें की गिरीश बाब हे तशे मडगांवचे आनी मडगांव तेंच्यांनी 1999 म्हाका दिसता दिगंबराच्या विरोधी इलेक्शन लडयल्लें. कारण तांकां तशी संवय आसा की व्हडल्या मनशाच्या अगेन्स्ट इलेक्शन लडप. तेणे लडोवन आसलेले यतीश वचपाचो उमेदवार. पण ते दोगूय लॉयल आसात. तेंच्यांनी ठरयलें की पार्टी म्हणून कितलींय मतां पडूं डेपॉझीट सुद्दां गेले जाता पण इलेक्शनाक बसूं जाय. ते इलेक्शन लडयतात. म्हाका एक गजाल काँग्रेसीचेर हो आरोप जाता संजयाने मुद्दो काडलो की फाटली जे इलेक्शन जालें विधानसभेचें थंय तुमकां 17 जागे मेळ्ळे. सो तुमकां लोकांचो जनाधार ना अशें ना, तुमकां जनाधार आसा म्हणून तुमकां इतली सिटां मेळ्ळी. आतां तुमची लिडर कितें करतात हो किंवा लिडरशीप कितें करतात हो वेगळो मुद्दो, पण ऑन ग्रावंड तुमकां जनाधार आसा. अशें आसतना जेन्ना 2 निवडणुको जातल्यो हें खबर आशिल्लें तेन्ना पक्ष इतलो फाटीं कित्याक रावलो? संजय बाब खूब रॅडिकल उलयलो. It's gone to a very extreme limit of Congress bashing. So be that as it may. Because no, I don't know. The zage जावचे काय कितें I don't know. But it is an extreme limit of Congress bashing. But this is his opinion. I will tell you what is the ground reality. I do not know. What is the ground reality in your opinion? I feel in Panjim there is a disgust quotient against Parrikar. Parrikar is no longer an acceptable man in that way. पर्रीकरान पणजे खातीर जी आश्वासनां दिल्लीं 23 वर्सां जालीं ती कांयच करूना. गिरीशाक तुमी म्हणटा मडगांवच्यान आयला म्हणून, पर्रीकर खंयच्यान आयला तें सांगचें.
आनी पर्रीकार हांगा येवन ते खंयच्या घरान मत दवरलां अजून तें सांगचें, थंय रावता जाल्यारूय सांगचें, मत आसा आनी कोणागेर रावता आनी खंय. सो ती तत्वाची आमकां सांगचें न्ही, तुमी ती तांतयां खाल्या ती तुमी उलया पयलीं. तुमी ह्या इलेक्शनाक 2017 तांतयां खाली लोकां कडल्यान, तत्वाचें सांगनाका. यू हॅव नो मॉरल रायट. 3 म्हयन्या पयलीं विश्वजिताच्या आड बीजेपीन प्रचार केल्लो, कित्याक विश्वजीत आमचो कॅन्डिडेट आशिल्लो, आनी ताज्या आड जो बीजेपीन प्रचार केल्लो ताजेच सीडी काडून पळोवच्यो तांणी ते विश्वजिताचेर कितें कितें उलयल्लें तें, ताका सामको देंवचार केल्लो. आतां तांणी त्या देंवचाराक वेंग मारल्या तांच्याच भाशेन, कित्याक तांचोच प्रचार पळयात तांणी कितें केल्लो तो. मनोहर पर्रीकारान मोविनांक सामको देंवचार केल्लो आणि पॉलिटिकल करियर आपले थंयच्यान सुरू केलें. question that Sanjay is raising. No. एक मिनिट The question that- हांव दोगांकूय tackle करता. question- दोगांकूय. no, ताचो इशू कितें ना, आसा ना, की हे जे कळो म्हाका, issue डिस्गस्ट कळो. क्वेश्चन issue आसूं कळो. एक किंवा minute. ते आसूं, आर दीस रियली सांगता. द इश्यूज ऑन हय, ग्राउंड, हय. पीपल वोट ऑन दीस बेसिस. See, तेच सांगता तुका. लोकांक इश्यूज खंयचे आसा? लोकांक इश्यूज आसा गार्बेज इशू, पार्किंग इशू, रोड्स, फुटपाथ सारक्यो ना. आता तो सांगता बुधवंत हांगा खंय बोट येवन लागल्या, काजिनो न्हय, लोक कुड्डे ना, ती बोट थंय बुडली, लोक पिशे ना, लोक भिता थोडे. कित्याक थोडे लोक कित्याक भिता? हांकां राग काडपाची संवय आसा, बारीक लोकांचेर राग काडटा, डेमोक्रेसीन माननात ते. सो लोक बाबडे मातशे डचकता, सगळे डचकना, मेजॉरिटी लोकांक डेमोक्रेसी ओपनली येतात. खुबशे लोक व्यवसाया खातीर हाजे खातीर डचकता, पूण मताचें जे ब्रह्मा आसता तातूंतल्यान एक्सप्रेस Okay, before- एक मिनिट yeah. पार्सेकार जेन्ना पडपा आशिल्लो 2017 तेन्ना ते म्हणनाशिल्ले पार्सेकार पडटलो, येतलो. कितें जालें? Okay. लोकांनी I'll- उडयलो. I'll- आनी before आनी going एक to सांगता, GSA. आनी एक सांगता, No. आनी एक सांगता, Yeah, आनी एकूच quickly. सांगता तुका. मनोहर पर्रीकार आनी बीजेपी कॅन्डिडेट इन वाळपय कशे धूळ खातले ते लोकांच्या डिस्गस्टा वयल्यान कळटा. वचा आनी पळया. ओके, या I'll allow you to respond and then I'll go to Sanjay. Yeah. म्हाका दिसता यतीश जो आहा पळय हो उलोवपाक एकदम बरो, पण आदोगाद आदोगाद तो यतीशाक ग्राउंड रियालिटी कांयच खबर ना. हांव यतीशाक प्रश्न विचारता, पणजेन बूथ कितले आहा ते यतीशान सांगचे न्हय. नाही रे, ग्राउंड रियालिटी आमी भारतीय जनता पार्टी आयकून घे. No, no, एक- बरोबर. let him reply. Let him reply. बरोबर. Let him reply. भारतीय जनता पार्टी ज्या आमी उलयतात टू द फॅक्ट, हांव तुका हांगा बसूनय आज सांगू शकता की वाळपय मतदारसंघातल्या खंयच्या बुथार कितलें मतदान आसा. यतीश जे सांगता पणजेचे गोष्टी, पणजेन जो विकास जालो तो मनोहर पर्रीकारानूच केल्लो आसा. तेंच्यांनी तेंचे जे प्लॅनिंग जे हे गार्बेज इशू बाकीचे जे कितें इशू करतात त्या सगळ्या इशूचेर तेंच्यांनी हे सोल्युशन काडलेलें आसा, काम चालू आसा. आनी म्हणूनच आयकून घे, म्हणूनच 2017च्या निवडणुकीक आमचो उमेदवार निवडून आयलो, बाय इलेक्शनाक निवडून आयलो. भारतीय जनता पार्टीचे मनोहरभाई 2012च्या निवडणुकीक 11,300 मतां पडिल्लीं. हांव आजूय कॉन्फिडेंटली सांगता भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार मनोहरभाई पर्रीकाराक 12,000 पेक्षा जास्त मतदान ह्या मतदारसंघात जातलें. हे जे सगळे इशू सांगतात हे सगळे इशू पेपराचेर खूब आसतले कितें तरी, पण प्रॅक्टिकल इशू त्या भागान वयतकच ज्या उमेदवाराक तालिगांव मतदारसंघ खंय पडटा आनी पणजी खंय पडटा होच खबर ना, तो कितें मेळयतलो रे मतदान. म्हाका एक गजाल सांगात, तांगे एकच मुद्रा यतीश माय क्वेश्चन इज ऑन वाळपय आनी कारण तुम्ही वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सी सध्या हँडल करतात. तांचो मुद्दो हा की ते मागीर विजय सरदेसायाच्या बाबतीत जावं किंवा रोहन खावट्याच्या बाबतीत किंवा कोणाच्या बाबतीत जावं, आज अशी परिस्थिती आहे की जांची अगेन्स्ट तुम्ही फियर्सली कॅम्पेन केलें त्या मनशाक आज वचून तुमकां वेंग मारचें पडटा. तांचो मुद्दो की तुम्ही जेन्ना ह्यो आज फिल्डार प्रचार करतात तुमकां ते कुस्तार जायना. कांयच भारतीय जनता पार्टीन आमचे विश्वजीत राणेन प्रवेश केलो. ज्या वेळार ते पक्षान येतात ते पक्षाचे उमेदवार ठरतात आणि त्यामुळे त्या पक्षाच्या उमेदवाराक काम करपाक जाय हे आमच्या सगळ्यांनी काम करतात. आमी सगळे जाण ज्या तरेचो अप्रचार म्हणजे थंयचे जे उमेदवार आसात त्यांचे वडील ते अप्रचार करतात की भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या बरोबर ना, मागीर ती मायनॉरिटी वोट्स आपल्याक घेतली, अशा तरेचो अप्रचार करतात. काल जर हांवें काल म्हणिल्लें की तेणें येवन तें पळोवचें. काल ज्या तरेन उसगांव प्रतिसाद 2 मिटिंग्यो जाल्यो म्हणजे हॉला पेक्षा 4 पटीन लोक भायर आशिल्ले आनी त्यामुळे ज्या तरेचो रिस्पॉन्स थंय जो आसलो आणि प्लस कशें आसा की वाळपय मतदारसंघातल्या लोकांनी एक्सेप्ट केला, 100% एक्सेप्ट केला. विश्वजीत तुमची मारा येवप लोकांनी एक्सेप्ट केला. थंय कशें आसा, थंय बेजिकली भारतीय जनता पार्टीचें ऑर्गनायझेशन आसा, ज्या ऑर्गनायझेशनाच्या आधाराचेर आमकां 7,500 मतां 2017च्या निवडणुकीक पडिल्लीं आनी विश्वजितान ज्या वेळार काँग्रेसचें इलेक्शन लडयलें 13,500 मतां पडिल्लीं. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीक 3,800 पडिल्लीं. बरोबर.
विश्वजिताचे जे थंयचें आसा तें तेचें पर्सनल, इट इज नॉट काँग्रेस. थंय काँग्रेस म्हणटा ती तेंची कमिटी ना थंय, आनी त्यामुळे आमचो सपोर्ट तांचो सपोर्ट हें सगळें मेळून आमी आज कॉन्फिडंटली सांगतात की 10,000+ लीड ही भारतीय जनता पार्टीच्या एक उमेदवार. गजाल म्हणा तो मुद्दा की यतीशान तुमकां रॅडिकल म्हळें, तुमकां रॅडिकल म्हणपी गोंया भितर खूब कमी आसतले. सो एक जो मुद्दो आसा, यतीश म्हणटा की इन दीस होल तांगेलो तो ऑर्गनायजेशनल प्रोग्रेस आनी तें मेटिक्युलस प्लॅनिंग एक्झिक्युशन आसा, तातूंत भितर यू आर इग्नोरींग द अंडर करंट, यू आर इग्नोरींग द डिस्गस्ट क्वेश्चन, यू आर इग्नोरींग द फियर फॅक्टर जाका लागून लोक उलयनात. पण ब्रह्मास्त्र हें मत आणि मत हें ब्रह्मास्त्र, हो फॅक्टर तुम्ही इग्नोर करतात. वॉट डू यू फील, इज देअर दॅट फॅक्टर इन प्ले और तो इट इज इन प्ले बट काँग्रेस कॅनॉट कॅपिटलायज ऑन इट? वॉट इज युअर पॉइंट? एक्झॅक्टली. ओके, आम्ही ज्या जाग्यार सुरवात करूंक जाय थंय तुवें एंड केला. जो डिस्गस्ट ना असना, यतीश युअर रायट, आसा डिस्गस्ट आसा. सदानंदान कितकें सांगू न्ही की तो डिस्गस्ट आसा. आफ्टर 22 years or 23 years ऑफ बींग MLA पर्रीकर अँड फ्यू इयर्स सिद्धार्थ, पणजे भितर इश्यूज आसा आनी जे 20 वर्सां पयलींचे इश्यूज आसा ते अजुनूय आसा, ते अजून सुटलेले ना. त्याची मॅनेजमेंट आतां तांणी सांगला कॅन्डिडेटान की फुडल्या 365 दिसां भितर करता बी म्हणून सगळें. पूण ती त्या खातीर IAS ऑफिसराची कमिटी काडया बी अशें सांगचें पडलें. पूण इतकेंच की काँग्रेसीच्या दुर्दैवान ह्यो कसल्योच गोश्टी ते कॅपिटलायज करूंक शकले ना. आतां 1-2 स्टेटमेंटां आयली काँग्रेसी कडल्यान की आतां IAS कमिटी करची पडटा किंवा इश्यूज खबर ना अजून BJP कॅन्डिडेटाक जो हांगा MLA आसा, ह्या कसल्योच कॅपिटलायज करूं ना. सो दॅट इज फेलियर ऑफ काँग्रेस ऑर्गनायझेशन. डिस्गस्ट आसा, रागय आसा, भंय आसा, ना अशें ना काही हातून, पूण तो कॅपिटलायज करपाक किंवा ताका आधार दिवपाक कोण तरी आसचो पडटा न्ही. तो कोण आसा आज? तो जावना. तो एक ती राग जो आसा तो चॅनलायज करून ताका एक मॉरल आणि पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव्ह दिवची पडटा. ते दिवपाची क्षमता आयच्या काँग्रेसी भितर ना. हो तुमचो मुद्दो. ओके, बिफोर गोइंग टू तांचो मुद्दो की तुम्ही आसा कित्याक तुमकां 2017 तुम्ही इलेक्शन झगडलें, तुमकां लोकांनी दाखोवन दिलें की आमकां तुम्ही ज्या मुद्द्याचेर पक्ष स्थापन केलो तो पक्ष आमचे खातीर म्हत्वाचोच न्ही म्हणून. जर तो पक्ष तो मुद्दोच म्हत्वाचो न्ही, then why do you exist? That starts with that. तुम्ही फायटिंग इलेक्शन मागीर why do you exist? दोन मुद्दे तेटीचे सांगले. कारण तुम्ही हांव मुद्दो कित्याक विचारता, कारण तुम्ही सुदीन ढवळीकरा बरोबर युती केल्ली आणि इलेक्शन जातकीर सुदीन ढवळीकरान म्हळें आपूण आतां माध्यमाच्या इश्यूचेर उलोवचो ना, कारण आमी हो इश्यू घेवन लोकां म्हऱ्यान गेले आनी लोकांनी आमकां सांगलें की हो इश्यूच न्ही म्हणून. मागीर आपुणूच कित्याक उलोवं? आज जेन्ना अशी परिस्थिती आसा, वाय आर यू इन द इलेक्शन? सुदीन ढवळीकर हो गोवा सुरक्षा मंच न्ही. गोवा सुरक्षा मंच हो कम्प्लीट वेगळो आसा. ती सुदीन ढवळीकरा बरोबर जेन्ना युती जाल्ली ती इट इज अ स्ट्रॅटर्जी आशिल्ली त्या वेळाची. पूण गोवा सुरक्षा मंचाचे मुद्दे जे आशिल्ले तो म्हणटा त्या प्रमाणे एका मुद्द्याचेर आमी इलेक्शन लढयता. इलेक्शन आमी एका मुद्द्याचेर लढयना. एक मुद्दो जो आशिल्लो तो भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचो आशिल्लो. गोवा सुरक्षा मंचाचे आता सगळे जे मुद्दे आसात न्ही ते सगळे मुद्दे घेवन गोवा सुरक्षा मंच उबे रावलेलो आसा. A to Z. आता तेणीच स्वता सांगलेलें आसा की आता तांकां सोल्युशनां काडपाक बसपाचें आसा म्हणून. आता ते सोल्युशनां काडटात म्हणजे गेली 22 वर्सां तेणी मान्य केलें की गेली 22 वर्सां काय करूं ना. सरांजी आता सांगलें आता तांकां IAS ऑफिसर नेमचे पडटात. म्हणजे गेली 22 वर्सां IIT स्टुडंट हांगासर येवन हांगासर समज जर तर राज्य केलें गेली 22 वर्सां जाल्यार तेणी कितें केलें? हे काय करू ना हे स्वतः मान्य करता. आणि आताच तुम्ही सांगतात की 365 दीस जाय तुमकां आता परत करपाक लागून. इतले समज जर तर मान्य करता जाल्यार गेली 22 वर्सां 23 वर्सां तुम्ही काय करू ना म्हणून करचे पडले. म्हणून आम्ही सगळे मुद्दे घेऊन उभे रावले. हे गोवा सुरक्षा मंच त्यांचे मिसअंडरस्टँडिंग कितें जाल्लें, एक मुद्दो आता उरलेलो ना आमचो, एक मुद्दो ना. सगळे गोवा सुरक्षा म्हणटना सगळे मुद्दे येतात, सगळे मुद्दे येतले, सगळे मुद्दे आणि सगळ्या मुद्द्याचेर आम्ही प्रचार करता. सगळ्या मुद्द्याचे हायलाइट्स केलेले आसा. आणि एक दुसरो मुद्दो सांगलो 300 मताचो. हांव सांगता पहिल्या मतदान जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचो पहिलो नाल गोंयान फोडलो तेन्ना आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर तांणी 150 मतां पडलेली. त्या वेळाचेर समज जर तर भारतीय जनता पार्टीच्या नांवाचेर जर लक्ष्मीकांत पार्सेकर रावंक नाशिल्लो, त्या वेळाचेर मोगोचेर बीन जर रावलो न्ही जाल्यार तो निवडून येतलो आशिल्लो. अशी परिस्थिती आसतना सुद्धा एक तत्व म्हणून भारतीय जनता पार्टीन एंट्री करून भारतीय जनता पार्टीक निवडून घेवपाक लागून भारतीय जनता पार्टी सुरू करपाक लागून त्या वेळाचेर लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्लो. 150 मतां घेवन आमी आसा फुड्यान त्या वेळाचेर वी आर सगळे. तुम्ही म्हणटा कितें पहिल्या निवडणुकीच्या मतांचेर पक्षाच्या भवितव्याचो फैसलो करचो न्ही. कसो करपाचो? 3 महिन्याची आमची पार्टी यतीश द पॉइंट इज व्हेरी सिंपल. आणि तांचो ते राग आसा, ही एग्रीड विथ यू.
आता रेडिकल बी म्हणनाका ही एग्रीड विथ यू की देर इज ही मेलोटा देर इज एंगर अँड देर इज डिस्गस्ट क्वेश्चन बट अल्टिमेटली कोण तरी चॅनलायज करपा खातीर ती एक सक्षम पर्याय दिवप गरजेचो आसता. आज यू सिरियसली फील विथ दिस काइंड ऑफ लेट coming into their bastion, both they have become their bastion right now. In their bastion you are coming at the last moment and you are trying to fight a very difficult battle. Are you giving that moral political alternative? You see, ताणी दुष्प्रचार करता की कॅन्डिडेट हांगा बाउंड्री खबर ना आनी कितें खबर ना. हांच्या कॅन्डिडेट 23 वर्सां मुख्यमंत्री आनी आमदार आसून ताका इश्यूज खबर ना. कित्याक तुका सांगता आता IAS म्हणटा तो पळय 2012-26 मार्चाक ताणें बजेट प्रेजेंट केलें. 21 आयलें ताका 2012 ताणें बजेट प्रेजेंट केलें 26 मार्चाक. हे पळय 2 ताणें मेजर अनाउन्समेंट बजेटांतले पणजे खातीर. I welcome the newly elected mayor and deputy mayor of CCP with a grant of ₹50 crores to the corporation. केन्नाच येवना. दुसरी गोष्ट I propose to resolve the problem of garbage. केन्नाच जावना. हे बजेट अनाउन्समेंट हाका फायनान्शियल ग्रांट्स ताणें हे केल्ले. See, I'll tell you one thing. Manohar Parrikar has no idea of the issues. He has taken the people for Panjim for granted. But people are intelligent. तो granted घेवंक सोदता आसत. लोक तशे granted घेवन आपल्याक दिना. Democracy, citizenry is aware. आणि गोंयचे आमचे इलेक्टोरेट हुशार इलेक्टोरेट. They will ग्रांटेड धरले. They will ना ग्रांट धरून बेटे धूळ पुसपाचें हें केलें. अटेम्प्ट केले ते जावपा ना. आता वाळपय म्हणटा पळय तूं तांचो बेस्टियन. वाळपय तांचो बेस्टियन न्ही. आनी तो म्हणटा पर्सनल मतां म्हणून तशी नासता. पक्षाच्या सिंबलाचेर मतां पडिल्लीं. पक्षाचो थंय ब्लॉक आशिल्लो बूथ कमिटी सगळें आशिल्लें ताका खबर नासतलें. तेन्ना कितें आसा ते चार्ज शीट करताले काँग्रेसीचेर. विश्वजिताच्या हातान एक बॅग दिल्लें आनी PPP स्कॅम म्हणून बरयल्लो. ते बॅग जाय जाल्यार आसा म्हणजे कडेन सगळें बॅगूय आसा ते सगळे बुकां बॅग बी घातली. ती बॅगां आतां खंय बॅगां खंय व्हेली म्हणून खबर ना. ताका खबर आसतलें. ताका आतां ती बॅगां ताणी पित्रायल्ली पळय ती बॅगां खंय गेली ताका खबर आसा. आतां एक सांगता एकूच सांगता क्विकली. पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचे बरोबर यो संजय बाब कॅम्पेनिंगाक लोक कितें उलयता ते पळय. लोक कितें डोंट अंडर एस्टिमेट द कॉमन पीपल एंड द पावर ऑफ ताणें म्हटला म्हणून सांगता की एक्झॅक्टली त्याच मुद्द्याचेर हांव आसा. लोकां भितर राग आसा, भय आसा, इश्यूज कायम आसा. तुमी कितें करता? लोक लोक प्रत्येक तुका सांगता तूं लोकांगेर कॅम्पेनिंगाक वता पळय प्रत्येक वोटर भितर पण च्या दिवंक सोदता. इतले आपलेपण आसा. Okay. No, Tanade, the question is very simple. Question was that the odds are right now. Everybody feel that the odds are tilting in your favor. कारण तुमचे जे विरोधक आशिल्ले ते जाय तितले गियर अप जाले नाशिल्ले. ते जाय तितले ताणें सुरवातीसान तयारी केली नाशिल्ली. काँग्रेसीन जर सामके 6 महिने पयलीं जर तयारी स्टार्ट केल्ली ज्या दिसा सरकार स्थापन जाला त्या दीस ही निवडणूक तुमकां बरीच कुस्तार रचपाची ते ताणी केले ना म्हणून राईट नाव द ऑड्स आर लुकिंग इन युअर फेवर. That is the point. It is not that you are winning on merit, but you are winning on somebody else's non merit. हांव ताचेर सहमत ना. हांव म्हणटा वी आर विनिंग ऑन मेरिट नंबर 1. दुसरो यतीशान जे सांगलें की गार्बेजचो इश्यू आसा. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट मनोहर पर्रीकराच्या सरकारानूच केलो गोंयांत सालिगांव. गार्बेजचो इश्यू इज ओवर. गेले पणजेक प्रत्येक शहराक लागून तूं वेगळो हे करपाक शकना. इट इज फॉर द शिफ्टिंग. आज गार्बेज थंय कमी पडटा. गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांटाचेर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जो आसा पळय थंय गार्बेज कमी पडटा. आनी त्यामुळे सगळे हांगलो जो इश्यू आसा गार्बेजचो तो इश्यू त्याने संबंद पणजी न्हय तर गोंयचो इश्यू सेटल करपाक हांगा नॉर्थाक केल्लो आसा. सावथाकूय कांय दिसांनी जातलो. नंबर 1. दुसरें त्यांचा जो आरोप आसा की हांगा कांयच डेव्हलपमेंट जावना. हांगा कितली डेव्हलपमेंट जाल्या ती यतीशान सांगपाची गरज ना. पणजेकारांक खबर आसा. हांगल्ले स्कुलांक लागून जी कंजेशन जाताली ती स्कुलांक वेगळी जागा आयडेंटिफाय करून स्कुलां शिफ्टिंग कोणें केली. हांगल्ली जी भितर सरतना ज्यो अडचणी आसल्यो त्यो एक पुलाचे 3 पूल तयार कोणें केले.
गोंया भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून जे कितें आसा पळय तें भारतीय जनता पार्टीच्याच सरकारान केलें. काँग्रेसीन इतले वर्सां राज्य केलें. कितें केल्लें? तूं म्हाका एक स्कीम सांग किंवा एक असो प्रोजेक्ट सांग. एक स्कीम सांग किंवा एक प्रोजेक्ट सांग भारतीय जनता पार्टीन पीपीपी म्हणून बरयलें हांवें आतांच सांगलें की भारतीय जनता पार्टीन विश्वजीत राणेन प्रवेश केल्लो आसा. तो पार्टीचो कॅन्डिडेट आसा. आणि ते जे सांगतात की थंय काँग्रेस आसा तांची म्हणून, विश्वजीत ज्या वेळार सुरवातीक निवडून आयल्लो पळय तो अपक्ष म्हणूनच निवडून आयल्लो. मागीर ताणें काँग्रेसीन गेलो त्या वेळाचेर आनी त्यामुळे तेची पर्सनल बरें 70 भितर तेंची स्वताची अशी वोट बँक आसा. मागीर विश्वजीत भारतीय जनता पार्टीन आयलो जाल्यारय ते भारतीय जनता पार्टी तेच्या बरोबर येतले अशा तरेचीच आसा. आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीचो सपोर्ट प्लस विश्वजिताचो हे म्हणल्यार थंय हांचो जो उमेदवार जो आसा रॉय, जो उमेदवार फोंडा म्युनिसिपालिटीक इलेक्शन हारलेलो, ज्या उमेदवाराक तो मतदारसंघ खंयच्यान सुरू जाता आनी त्या कारण पर्रीकारा भितर एक जिद्द आशिल्ली. पर्रीकारान ऑर्गनायझेशन उबें केलें, ह्या पार्टीक हांगा बेस दिली. रॉय नायक तुजो जो आसा, ह्या रॉय नायकान फोंडा म्युनिसिपालिटीची निवडणूक स्वता तिस्कार खंय तरी राविल्लो, तो हारलो निवडणूक. तेका उसगांवच्यान मतदारसंघ थोडोसो सुरू कसो जाता तो तेच्या रवी नायका कडल्यान कळटा, कारण तो थंयचो पयलींचो आमदार. त्याच्यानंतर तो खंय सोंपता पळय तो तेका कळना. तीन पूल पाट्याचेर घे. एक पूल पुर्तुगीजांनी बांदिल्लो, एक पूल व्हिरी दोतोरान इनॉग्रेट केल्लो आनी तांणी बांदिल्लो काँग्रेस गव्हर्मेंटान, आणि एक पूल तांणी पर्रीकारान कितें केल्लें ते मांडवीचो दोनूय पूल काँग्रेसीन बांदिल्ले. एक आता 3 पूल तुम्ही खंयचे बांधले, खंयचे 3 पूल बांधले. आता दुसरी गोष्ट, बीजेपीचे लोक सुद्धा हांचेर विटल्या, वर्कर आसा ते सगळे काँग्रेसीक सारखे हातून पळयता आशेन. कित्याक ही नाका म्हणून ही घाण बीजेपी ही नाका. कित्याक हांणी कशे डबल स्टँडर्ड्स करता, कशे लोकांक टेकन फॉर ग्रांटेड करता, लोकांचे मुद्दे कशे दवरल्या सुटावे करनासतना सगळ्या लोकांक खबर आसा. म्हणून तांचे लिडर्स तांच्यावर पार्सेकर कॅम्पेन करना. फायनल सांगात, लोकांनी तुमचे कडेन सिरियस पर्याय म्हणून पळोवचे काय तुम्ही बीजेपीची मतां फुडें पारावल्यात? क्विकली पणजेची परिस्थिती अशी आशिल्ली 10 वर्सांपासून पणजेकारांक पर्रीकर नाका ही परिस्थिती आशिल्ली. प्रॉब्लेम कितें आशिल्लो पणजेकारांचो की पर्रीकर नाका जाल्यार कोण? बाबूश आशिल्लो. बाबूश तर त्याच्यापेक्षा नाका अशी परिस्थिती आसल्या कारणान नाका तो नाका म्हणून तरी हेका मारया हे प्रॉब्लेम आशिल्लो. तेका लागून 2 टर्म्स आयलो. आयज परिस्थिती वेगळी जाल्ली आसा. आयज पणजेकारांक कळना व्हय भस्मासूर ना आणि व्हय भस्मासूर एक जाल्लेले आसा. तेका लागून आता पर्याय आसा. आयज पर्याय दिल्लो आसा आमी. फायनल सर, नवो पर्याय फायनल कम टू फायनल विथ ऑल येतेच डिस्टर्ब करू नका. तुझे मुद्दे आम्ही ऐकता. ही म्हाका एक दिसता की ही बाय इलेक्शन न्हय की सरकार आसात पर्रीकराचे. आता पर्रीकर जर इलेक्शन हरना जाल्यार हे सरकार पडना. पर्रीकर इलेक्शन हरता जाल्यार सरकार पडटा आणि नवीन सरकार हाडपाची काँग्रेसीक संधी मेळटा. जे ते बाबूशाच्या घरा गेल्ले सरकार करूया म्हणून ती संधी तांकां मेळू शकता. सो तो विचार करून जर तांणी पयलींच्यान बरी तयारी केल्ली की जाल्यार ती एक शक्यता तयार जावपाची. दुसरी गोष्ट हांव ताच्या फुडें वता. तांकां ते कन्विन्स आशिल्ले की हांगा पर्रीकरूच येतलो, आमचे एक फायट दिवप फक्त म्हणून. तशें जर आसा न्हय जाल्यार तुमी एटलिस्ट एक करूं येताले की ह्या निवडणुकीच्या पोटनिवडणुकीच्या निमतान हांगा एक बरो पणजेचो कॅन्डिडेट घालतो. फुडल्या इलेक्शनाक तो आमचो कॅन्डिडेट आसतलो म्हणून फुडल्या एक 4 वर्सां भितर पार्टी बिल्ड करपाची अशे तरेन एक प्रयत्न करचे जे केन्नाच करूं ना. म्हाका दिसता जे बी गोन्साल्वीस तुमचो लास्ट MLA पणजेचो 94च्या पयलींच्या इलेक्शनाचो ते करूं ना. ते केल्ले जाल्यार एटलिस्ट बाबा काँग्रेस पार्टी सिरियस आसा पक्ष बांद हेच्या बाबतींत. आतां विश्वजिताचे ती निवडणूक ही विश्वजीत अगेन्स्ट एनीबडी, कारण तो पयलो आयिल्लो तोय आपल्याच मतांचेर, काँग्रेसीचो आयलो तोय ताच्याच मतांचेर आणि हांगा येतलो तोय ताच्याच मतांचेर. ओके, फायनल म्हाका एक सांगात, लीड कितें तुम्ही सांगितलं ती येदो सांगितलं तेच आम्ही 10,000 आणि 8,000 10,000 वाळपय मतदारसंघान कारण 8,000 यू आर स्टिकिंग टू युअर फिगर. हांव इतल्याचेर थांबता. वेळ सारको सोंपला. म्हाका दिसता डिबेट बरी जाल्या आणि सगळे मुद्दे लोकां मुखार पावल्यात. यतीशेचो एक मुद्दो हांव सामको मान्य करता. मत हें ब्रह्मास्त्र लोकशाहीतलें. आता ते ब्रह्मास्त्र तुम्ही कोणाक तारपाक वापरतात काय मारपाक वापरतात हे तुमचेर आसा. तुम्ही सगळे राजकीय पक्षांनी आपापले मुद्दे तुमचे मुखार दवरल्यात. कोण बरोबर कोण चूक हें ठरोवपा खातीर ह्या देशांतल्या जनते परस चड शाणो कोण ना. म्हाका इतल्याचेर थांबता. तुम्ही आयले, इतली बरे तरेन मतां मांडली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.